दिसा पयलीं हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली की हे लेन्स स्लायडिंग जे वर्टिकल कटिंग केला पळय न्ही ते एकदम चुकीचें कटिंग केल्लें आसा. एक्चुअली 20-25 मिटर आहा तेंच्यांनी हॉरिझॉन्टल करपाक जाय आशिल्लें. ती चूक जाली ती जाली, पण आनिकूय ते चुको करीत आसा. 3 दिसा पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी तांकां हायलायट केलें की हांगा लेन्स स्लायडिंग जाता. तरी आसतना तेंच्यांनी आजून पर्यंत कांयच करूं ना, बॅरिकेड्स कांयच लावूं ना, कटिंग करपाचें आशिल्लें तेंय करूं ना. ताच्यो साड्यो लाकडाच्यो मेडिल्या आयल्या आनी बॅरलां दवरल्या. काय जाता ती ते माती कोसळ्ळी आनी लेन्स स्लायडिंग जावन रस्तो सगळो ब्लॉक जाल्लो. मागीर तेंच्यांनी एक शॉवेल हाडलें आनी रस्तो क्लियर केलो. आज सकाळीं परत मोठ्या प्रमाणात लेन्स स्लायडिंग जालां, पण 4-5 वरां गाडयो फूल ब्लॉक उरल्यो. दोनी वटेन फूल ब्लॉक आशिल्लें आनी टोटल कंजेशन आशिल्लें. एक ट्राफीक पुलीस नाशिल्लो आनी तेंगेले एक शॉवेल सुद्दां हांगा नाशिल्लें. एक्चुअली तेंकां आमी सांगलेली एक हांगा शॉवेल तुमी रेडी दवरा, जेणे करून जर लेन्स स्लायडिंग जालें जाल्यार ते इमिजिएटली काडून हांगा ऑपोजीट सायडीक घालपाक मेळटलें. ते तेंच्यांनी केलें ना आनी आजुनूय तीच परिस्थिती निश्काळजीपणान चालू आसा. आजुनूय पण काम चालू आसा, ते लेन्स स्लायडिंग जायत आसा. हे जेचेर तेंच्यांनी कितें तरी एक हार्ड एंड फास्ट एक कितें तरी करपाची गरज आसा. पण 2 व्हिलरवाले सांपडपाचे, पण ते स्लो आशिल्ल्या कारणान तेंच्या फुड्यान माती पडली. आनी दुसरें कितें आसा की हांगा रातचे फूल काळोख आसता. काळोख आशिल्ल्या कारणान हांगा कांयच दिसना. जें कितें जाता पळय तें अचानक दोळे मुखार जाता. तेका लागून हांगा फुडल्यान एक तेंच्यांनी लायट घालची जी रातची फूल टायम चालू आसपाक जाय. आनी 24 तास एक ट्राफीक पुलीस हांगा आसतो दोनी सायडींनी. जर लेन्स स्लायडिंग जालां जाल्यार तेंच्यांनी हांगा ट्राफिकाक कंट्रोल करचो. सद्या चालू आसा पळय इल्ले इल्ले कपचे पडत आसा. आतां जर पावस पडत जाल्यार ते बीन आसा ते बीन देंवतले.